खेळा इंडिया सेंटरांतल्या कर्मचाऱ्यांच्या भरतेवयल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो। खेलो इंडिया सेंटरांत नेमणूक जाल्ले सगळेच कर्मचारी जे आसात ते प्रियोळचेच कित्याक असो प्रश्न विजयान विचारिल्लो। पूण तातडीची गरज आशिल्ल्यान ह्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केल्ल्याचे मंत्री गोविंद गावडे सांगतात। पूण विजयाच्या कोंतान मातसो खंयचेच सोपस्कार करिनासतना प्रियोळच्या लोकांक भरती केल्ल्याचो आरोप विजय सरदेसायान केलो। जेवणां घेतली ती बी हाय रेटीन अशें एका फाटोफाट एक प्रश्न करीत विजय सरदेसायान खेळा मंत्र्याक म्हणजे गोविंद गावडेक बरोच घाम काडलो। राज्याच्या शेतकी मळाचें कांयच जावपाचें ना। शेतकी धोरण निश्चित करपाक 10 वर्सां लागलीं। पर्रीकार नरेंद्र सावयकरान यत्न केलो पूण ते करपाक शकले नात। आपुणूय 2 वर्सां शेतकी मंत्री आशिल्लो पूण आपल्याच्यानूय ते करप शक्य जालें ना। पूण मंत्र्यान शेतकी धोरण जाहीर केलां अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा। वास्कोच्या INS हंसा नौदळ तळाचेर एंटी हायजॅक मॉक एक्सरसायज जाली। नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या सेक्युरिटी मॅन्युअला प्रमाण दर वर्सा ही कवायत जाता। हायजॅक जालेत जाल्यार ताका कशें तोंड दिवप ताचे खातीर ही कवायत जाता। हातूंत CISF, सिव्हिल एडमिनिस्ट्रेशन पुलीस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड, IOC, फायर फायटर तशेंच मार्कूस कमांडोनी वांटो घेतिल्लो। मडगांवच्या लोकांनी आणि गिरायकांनी SGPDA बाजारात पातळिल्ल्या अस्वच्छताय आणि कोयरा विशीं हुस्को उक्तायला। पुराय बाजारांतलो वाठार थर्माकोल, प्लास्टीक आणि हेर कोयरान भरिल्लो आसा। हाका लागून रोग पातळपाची शक्यताय आसा। SGPDA आणि MMCन बेगोबेग हातूंत लक्ष घालून कायमचो कितें तो उपाय काडचो अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केला। शॉक लागून मरण आयिल्ल्या वीज कर्मचाऱ्याची चवकशी जातली। फुडल्या 15 दिसां भितर दोशी आशिल्ल्याचेर खर कारवाय जातली अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिलेलें आसा। फाटीं ऑन ड्युटी वीज कर्मचाऱ्याक शॉक लागून मरण आयिल्लें ताचेर ही कारवाय जातली। शॉक लागून मरण आयिल्ल्या वीज कर्मचाऱ्याची चवकशी जातली आनी फुडल्या 15 दिसां भितर जो कोण दोशी आसा ताचेर खर कारवाय करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिलेलें आसा। उडीर बांदोड्या
नव्या पुलावयल्यान सकयल पडून एकल्याक मरण आयला. मरण आयिल्ल्याच्या मनशाचें नांव जें आसा तें जॉनी डायस अशें आसा. बुधवारा राती तो न्हंयत पडलो आसुये. बेरेस्तारा सकाळीं उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ताची कूड उदका भायर काडली. पुलिशेन घडणुकीचो पंचनामो केला. उडीर बांदोड्या नव्या पुलावयल्यान सकयल पडून एकल्याक मरण आयला. मरण आयिल्ल्या मनशाचें नांव जॉनी डायस अशें आसा. बाणास्तारी अपघात प्रकरणात मर्सडीज गाडयेंतल्या मेघना सावर्डेकराक कोर्टान थकाय दिला. सध्या तरी तिका अटक करची न्हय असो आदेश कोर्टान दिला. मेघना सावर्डेकराक पुलीस स्टेशनात हाडटा म्हणून सांगून पुलिसांचे उतर नेगार. मजगतीं अटक केल्ल्या परेश सावर्डेकराची पुलीस कस्टडी आनीक 5 दिसांनी वाडयल्ली आसा. मणिपुरात चालू आशिल्ल्या हिंसाचाराच्या विरोधात तशेंच बायलां आड जाल्ल्या लैंगीक अत्याचाराच्या घडणुकांचो गोंयच्या गाकुवेद फेडरेशनान खर विरोध केला. बुधवार ह्या संघटनेन मडगांवां मेणवात मोर्चा काडलो. मणिपूर हिंसाचार दिसान दीस वाडत आसा. देशा खातीर ही लजेची गजाल जावन आसा अशें समाज वावुरपी आल्बर्टिना आल्मेदा हाणें म्हटलां. ज्या खण कंपन्यांची रिकव्हरी अडकल्या त्या कंपन्यांक ई ऑक्शनात कशे वांटेकार करून घेतले काय म्हणून विधानसभेत प्रश्न उपरासलो. ह्या कंपन्यांकडल्यान रिकव्हरी सुरू आसा ती पुराय करतले म्हणून मुखेलमंत्र्याची जाप आसा. रिकव्हरीचे आंकडे चुकीचे आसात म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन आरोप केल्लो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा आंकडे खरे आसात. रिकव्हरी अहवालाक IBM कडल्यान मान्यताय मेळ्ळा अशेंय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें. सोरो पिवन टायट जावन एका नायट क्लबात चलये कडेन गैरवर्तन करपी गोंयचो पुलीस उपमहानिरीक्षक IPS डॉक्टर A. कोन हाका पदा वयल्यान काडिल्लो आसा. IPS A. कोन हाका पदा वयल्यान काडलो. कोन हाची गोंयच्यान बदली जावपाक शकता. गोंय सरकारान ह्या प्रकरणाची म्हायती केंद्रीय गृह मंत्रालयाक दिल्या उपरांत ताचेर ही कारवाय जालेली आसा.
सरकारान एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट मायनिंग सुरू जावपी गांवांतल्या लोकांक येवन समजूचो आनी 11 ऑगस्टाक जनसुनावणी जावपाची आसा ती फुडें व्हरची अशी मागणी मुळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी केल्या। सरकार गुड्डिला साव करून हो प्रकल्प मुखार व्हरपाचें षडयंत्र रचता काय कितें असो प्रश्न मुळगांवच्या लोकांक पडला। तेन्ना सरकारान हे एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट मायनिंग सुरू जावपी गांवांतल्या लोकांक येवन समजूचे आनी 11 ऑगस्टाक जनसुनावणी जी जावपाची आसा ती फुडें व्हरची अशी मागणी मुळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी केल्या। मायनिंग सुरू करपाक सरकाराच्या निर्णयाक लोकांनी सहकार्य करचें असो उलो मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान मारला। मायनिंग सुरू जावची हे खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे सातत्यान यत्न करता आनी आतां खंय तरी मायनिंग सुरू जावपाची चिन्नां दिसतात जाल्यार बेरोजगारांचेय प्रश्न सुटावे जातले अशें प्रेमेंद्र शेटान स्पश्ट केलां। दक्षिण गोंयांत टीसीपी बिल्डिंगेंत फाटले कितलेशेच दीस लिफ्ट बंद आसा। कार्यालयांत येवपी ज्येष्ठ नागरिकांक सोपाण्या वयल्यान यो वच करपाक आतां त्रास जाता। प्रशासनान तशेंच थळाव्या आमदारान लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी मिनिनो फर्नांडीस हाणें केला। ह्या दक्षिण गोंयच्या टीसीपी बिल्डिंगेंतली लिफ्ट बंद आशिल्ल्यान थंय यो वच करपाक सोपाणा वयल्यान ज्येष्ठ नागरिकांक आतां त्रास जाता, कित्याक की लिफ्ट बंद आसा। प्रशासन तशेंच थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी आतां थळावे करपाक लागल्यात। तशेंच ही मागणी मिनिनो फर्नांडीस हाणें केल्या। वास्को बाजारांत चलपी बेकायदेशीर आनी अतिक्रमणाचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगले। पयलीं 2 फावट बेकायदेशीर गाडे घालप्यांचेर कारवाय केल्ली। हालीसराक चडांत चड ज्येष्ठ नागरिकांच्यो कागाळी येवपाक लागल्यात, देखून बेकायदेशीर अतिक्रमणां खपोवन घेवचे नात अशें बोरकारान स्पश्ट केलें। दरेका तालुक्यांत बायलां खातीरचे स्वतंत्र अशें पुलीस स्टेशन जरी शक्य नासले तरी लेगीत राज्य पावंड्याचेर पणजे, म्हापशा आनी मडगांव बेगीनूच ते जातले। तशेंच दरेका पुलीस स्टेशनाचेर लेडी PSI दितले अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यान विधानसभेत दिलें। बायलां खातीर स्वतंत्र पुलीस स्टेशन बांदपाची मागणी ह्या वेळार शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबोन केल्ली, पूण तें शक्य नाशिल्ल्यान राज्य पावंड्याचेर हें पुलीस स्टेशन जें आसा बायलां खातीर ते पणजे, म्हापशा आनी मडगांव बेगीनूच जातले अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। तशेंच दर एका पुलीस स्टेशनाचेर लेडी PSI लेगीत दितले अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यान दिलां।
गोंया खातीर त्याग केल्ल्या स्वतंत्र सैनिकांच्या 42 भुरग्यांक आनी 63 होमगार्डांक पुलिशेंत नोकरी दिल्या. त्या विशींची ऑफर लेटरां मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें वितरीत केली. पर्वरेच्या विधानसभा सभाघरांत ही कार्यावळ जाली. ह्या वेळार IGP होमवीर सिंग, SP नेल्सन आल्बुकेर्क, स्वतंत्र सैनीक आनी होमगार्डांची कुटुंबां हजर आशिल्ली. मजगतीं आपलो वेवसाय आसा अशें सांगून पराग गजानन रायकर हाणें सरकारी नोकरेचें अपॉयंटमेंट लेटर परत केलें. स्वतंत्र सैनिकाच्या नोकरेची गरज आशिल्ल्या चल्याक ही नोकरी दिवची अशी तांणी सरकारा कडेन मागणी केली. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हो प्रकल्प बाणावलेच्या सगळ्या 7 शाळांनी करतले आनी हे प्रकल्प 30 ऑगस्ट मेरेन पुराय जातले अशी माहिती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. सप्टेंबर-ऑक्टोबर म्हयन्यांत पडपी पावसाचें उदक सांठोवन ताचो वापर करतले अशेंय मंत्र्यान सांगलां. बुधवारा तांणी आनी बाणावलेचो आमदार बेन्झी वेगसान बाणावलेच्या कार्मोना सेक्रेट हार्ट हायस्कुलान रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. त्या उपरांत ते उलयताले. चवथीच्या फाटभुंयेर पंढरपुराचे फामाद कारागीर सध्या फोंड्या बाजारात आयिल्ले आसा. तांच्या वांगडा तांची आख्खी फॅमिली आसा. कामगारांक घेवन योगेश धुमळ हे कारागीर सध्या वाद्या दुरुस्ती करपाच्या कामात गुल्ल जालेले आसात. कित्याक आतां चवथ रोखडीच लागीं पाविल्ली आसा तेन्ना खुबशीं वाद्यां जी चवथीक जाय पडटली. तेकाच लागून ह्या चवथीच्या फाटभुंयेर पंढरपुराचे अशे फामाद कारागीर जे तबला ढोलकी हेंचें काम करतात ते सध्या फोंड्या बाजारात पाविल्ले आसात. ते तांची आख्खी फामील घेवन येयल्ले आसा. आपल्या फामिलीक घेवन ते हे वाद्यां दुरुस्ती करपाचें काम करतात. योगेश धुमळ हे कारागीर सध्या वाद्यां दुरुस्ती करपाच्या कामात गुल्ल जालेले आसात आनी चवथीची तयारी नेटान चालू आसा. फिफान चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर बंदी घातिल्ली ना अशें चर्चिल आलेमांव हांणी स्पश्ट केलें. क्लबाच्या एका प्लेयराचे पयशे फारीक करिना तो मेरेन फॉरेन प्लेयरांक क्लबात घेवपाक फिफान बंदी घातल्या अशें चर्चिल म्हणटा. आलेक्स रेजिनाल्डाक फुटबॉल म्हटल्यार कितें तें खबर नासलें. पळयत तेन्ना सावन हांव क्लब चलयतां ताका लागून ताणें म्हज्या क्लबाचें नांव पेड्ड्यार करचें यत्न करचे न्हय अशी ताकीद चर्चिल हाणें आलेक्स रेजिनाल्डाक दिल्या. गोंयच्या आमदारांच्या पगारात आतां घसघशीत वाड जालेली आसा. ह्या विशींच्या कायद्यात बदल करून मंत्रिमंडळान आमदारांच्या पगार वाडीक मान्यताय लेगीत दिलेली आसा. आमदार दिगंबर कामतीन विधानसभेत पगार वाडीची ही मागणी केल्ली. ती मागणी मान्य करून आतां आमदारांच्या पगारात घसघशीत वाड जालेली आसा. ह्या विशींच्या कायद्यात बदल करून मंत्रिमंडळात आमदारांच्या पगार वाडीक मान्यताय लेगीत मेळिल्ली आसा. ही मागणी जी आसा ती विधानसभेत दिगंबर कामतीन केल्लेली आनी ती आतां मान्य करून आमदारांचो पगार वाडयल्लो आसा.
वेंचणूक आयोगान डबल वोटिंग कार्डां रद्द करपाक पायलट प्रोजेक्ट चालीक लायला. ह्या प्रोजेक्टा वरवीं डबल वोटिंग कार्डां आशिल्ल्या मतदारांची कार्डां रद्द जातली. वेंचणूक आयोगान ह्या विशीं प्रक्रिया लेगीत सुरू केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. गोंयच्या जायत्या वाठारांनी बसतीत रावपी महाराष्ट्राच्या आनी कर्नाटकाच्या लोकांचे डबल वोटिंग कार्डां आसात. तांची चवकशी करून ती कॅन्सल करची अशी मागणी सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केली. सोरोपियोन टायट जावन एका नायट क्लबात चलये कडेन गैरवर्तन करपी गोंयचो पुलीस उपमहानिरीक्षक IPS A. कौन हाका पदा वयल्यान काडिल्लो आसा. कौन हांची गोंयच्यान बदली जावपाक शकता. गोंय सरकारान ह्या प्रकरणाची म्हायती केंद्रीय गृह मंत्रालयाक दिला. त्या उपरांत ही कारवाय जाली. सोरोपियोन टायट जावन एका नायट क्लबात एका चलये कडेन केल्ले गैरवर्तन गोंयच्या पुलीस उपमहानिरीक्षकाक मारक पडले. ताका आपल्या पदा वयल्यान आतां काडचो पडला. कोण हाची गोंयच्यान बदली जावपाक शकता. गोंय सरकारान ह्या प्रकरणाची म्हायती केंद्रीय गृह मंत्रालयाक दिलेली आसा. त्या उपरांत ताचेर ही कारवाय जाली. सोरोपियोन गाडयो चलोवपी चालका आड दिवचले येरादारी पुलीस विभागान कडक मोहीम हातांत घेतली. मुखेल रस्त्याचेर उबे रावन रातच्या उसरा मेरेन पुलीस कारवाय करतना दिश्टी पडले. फाटल्या 2 दिसांत पुलिसांनी 4 केसी नोंद केल्यात अशी म्हायती मेळ्ळा. येरादारी नेम पाळिना अशा वाहन चालका आड येरादारी पुलीस नेमान कारवाय करीत आसात. फाटल्या 2 दिसांच्यान राती उसरा मेरेन पुलीस कारवाय करतना दिसून येता. दुबावीत चालकांक आडोवन आल्कोमिटरा वतीन तांची तपासणी करतात. गोंयभर सोरोपियोन गाडी चलोवपी चालका आड कडक कायदेशीर कारवाय करप चालू आसा. शिरगांवच्या सुमार 25 भुरग्यांचेर सध्या आडगळीच्या एका सुवातीचेर शिक्षण घेवपाची पाळी आयल्या. सरकारी मुळाव्या शाळेची इमारत कुंकुवत जाल्ल्यान ही इमारत बंद करून इयत्ता 1ली ते 4थी मेरेनचे वर्ग सध्या देवस्थानाच्या जागेत स्थलांतरीत केल्या. मजगती शाळे खातीर नवी इमारत बांदून दिवची अशी पालकांची मागणी आसा. फुडें कितेंय जालें जाल्यार ताका सरकार जबाबदार आसतले अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्या. AB केबल तशेंच रिलायन्स पावर इन्फ्रा कंपनी कडल्यान जाल्ल्या वीज पुरवणी विशींच्या घोटाळ्याची चवकशी करपा खातीर मुख्य सचिव पुनीत गोयला हांच्या अध्यक्षते खाला 3 सदस्य समिती नेमतले अशी माहिती वीज मंत्री सुनील ढवळीकारान दिल्या. तशेंच ऑन ड्युटी काम करतना लायनमॅनाक मरण आयिल्ल्या घडणुकेक जबाबदार कोण हे विशीं लेगीत खोलायेन चवकशी जातली अशें मंत्री ढवळीकारान सांगलां.